जाय दी वर्सां म्हाका सगळ्यांक बरो दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले एलेक्झांड्रो गोमेस देवान सुर्गीचे आशिर्वाद करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता पॅट्रिक फेर्नांदीस कॅली गोन्साल्वीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फाव करूं, सगळ्या वायटा बेगड्यांतले राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. कार्डोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आगुस्तो आफोन्सो, आग्नेलो फाल्कांव, सिल्वेस्टर फाल्कांव, जोकी फेर्नांदीस, सतान फेर्नांदीस, मानुएल फेर्नांदीस, जॉन फेर्नांदीस, मारिया फेर्नांदीस, नतालिना मोंतेरो आनीक रोसी आर्बुके. कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच आमची धावेची भुरगीं परिक्षेक जबाब दितात, तेव्हा तांचेरूय आशिर्वाद घालूं आनी बरे तरेन ती परिक्षेक जबाब दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच जे झूज चालू आसा ते बेगीनूच बंद जावंक, शांती समाधान जावंक आनी जे देशांनी प्रोसूप आसल्यात ते सुटावे जावंक आनी परचेक सुरक्षान राखून पावस जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजो भयण मानू, जेजू जावन आसा आमच्या जिविताची सूर. जेजू कडल्यान ही पिकोवणीची, कुशालकायेची, शांतीची जोर भावता. तर म्हजो भयण मानू, ताची सोशी घेवंक आनीक ताचीच कृपेची जोर आमचेर आमी ओतून घेवंक आनीक ताच्याच मोगान, ताच्या सासण्यान दर दिसाक वाडूंक आनी आमच्या जिवितांत आसलेल्यो अस्कोतायो आमी पयस करूंक, नव्या जिविताचें पावलां मारूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सोन एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें, मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दोग धरून सोकलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यो सुदां वार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची गाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. थोडो सोपेर बेगीस रावन तुमचे कासकें ते सव देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा, पिराचीत काळाच्यो भक्तीपणाच्यो रिती सांबाळून तुज्या बाबार्थ्यांची काळज मनांत तयार आसूं. हे परी फावो त्या मनान पास्काच्या गुटाक ती येवकार दिवं आनी तुजे सोरवणीची बरी खबर परगटूं
आमच्या सोमया तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एझकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवणच्याशी पोतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो, तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाल भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीन पडल्यान वेदीचे दोकुनी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हालांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्याक पावतालें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हांवतेल्या व्हेलो. आतां उदक म्हज्यान दोंपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हालांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाल चडून खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोरीन वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्यापुरान पावता आनी दर्यान पावतच दर्याचें उदक गोड कोत्ता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवी रचना जिवी उत्तली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुभां जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळीं जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांच्या पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्यांत तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तिंचीं पानां उदक वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. दरबाराचो सुरेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. परतून म्हणुया. दरबाराचो सुरेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. पोस्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं आमी हालची नात. जबाब. दरबाराचो सुरेस्वर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शारान खुशालकाय हाडटलो व्हांवतलीं उदकां एक नदीचीं. भोव वर्त्या सुरेस्परा पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार हालत कशें? जबाब.
दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो दिव आमचो किल्लो. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो दिव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराचीं कर्तृत्वां, ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. जबाब: दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो दिव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मल कालीज देवान रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत, आनी तुज्या सोडवणेचो पोतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास जुवां प्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेल्लो. जेरुसल्याक शेळयांचे तोळे लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेसादा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी तोंटी आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतालीं म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतो जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. तूं एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं. जेजून ताका देखलो आनी तो तुवें जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका साप दिली. सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळयेन घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणून सोर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हणलें, ओट, तुजे अंतरून उखल आनी चल. आनी तेच वेळार तो बरो जालो आनी आपले अंतरून उखलून चलोवंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलोल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंतरून उखलूंक नजो. ताणें ताका साप दिली. जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंतरून उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंतरून उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें? तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक तुवें जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय. आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका कितें आदलें म्हूण पास जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवाक सांगलें. जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. सोबियांचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयण मानू, जेजू आमच्या आजोन एकल्याची जिविताचें उदक जावन आसा. जेजू आमकां पेकोवणी दिता, शांती दिता, खुशालकाय हाडटा. आनी जसो जेजू आयज त्या पिडेंत आसलेल्या मनशाक विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? तसो जेजू म्हाकाय विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? जाल्यार म्हजो भयण मानू, म्हजो जबाब कितें काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत हे पिडेवंताचेर आमी नदर मारता तेन्ना थोड्यो वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात, आदाराच्यो जातात आमच्या जिवितांत ही जेजूची पेखवणी घेवंक. म्हजो भयण मानू, ते तोळे लागीं जायतीं पिडेवंतां थंयसर बसून आसतालीं. थंयसर आसतालीं कित्या पासत केन्ना ना केन्ना सर्वेस्पराचो दूत ते तोळेंत देंवतालो आनी उदक घालता तेन्ना जी कोण पयलीं ते तोळयेंत वेतात तांकां पेखवणी मेळटाली.
आनी त्या मनशाक 38 वर्सां जाल्लीं, 38 years. इतलीं वर्सां पिडेन तो थंयसर पडलेलो आसलो. आनीक ताच्याच उतरांनी आमी आयकलां तो वचूंक थंयसर सोदतालो, पूण ताका थंयसर तोळयेन घालूंक कोणूच नासलो. आनी तो थंयसर वेता म्हणल्यार दुसरी थंयसर वेताली, बरी जाताली आनी वेताली, पूण ताका कोणूच आदार करिनासलो, ताचें कोणूच बरें चिंतिनासलो. पूण म्हजी भयण बानू इतली थंयसर पिडेवंत आसली, जेजूची नदर ह्या पिडेवंताचेर वेता. आनीक जेजू जाणासलो इतली वर्सां तो पिडेंत आसा म्हूण, आनी देखूनच जेजू ताका विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? म्हजी भयण बानू जेजूने विचारलें तेन्ना ताचो जबाब कितें जावंक जाय आसलो? होय, हांव बरो जावंक सोदतां. पूण तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तोळयेन घालूंक कोणूच ना, आनी हांव येता म्हणून सोर दुसरो येवन पयलो भितर सोदता. आयज म्हजी भयण बानू आमकांच विचारया, जर तर जेजून म्हाका विचारलें तूं बरो मनीस जावंक सोदताय, जाल्यार म्हजो जबाब कितें जातलो काय? वय जातलो काय? वो म्हजे जिवितांत जे अस्कोते आसा ते सोडून दिवंक, म्हजे जे कम्फर्ट झोन आसा ते सोडून दिवंक, वो जे म्हजे जिवितांत कुशालकाय आसा सगळें बरें तें सोडून दिवंक म्हाका डिफिकल्ट जातलें काय? वो ह्या मनशा भाशेन आमी कितें करतले? आमी जाणा जेजू म्हाका पिकयता, नवें जिवीत फाव करता, पूण तरी आसतना असलें आमचें जिवीत असलें आमचें जातलें काय? म्हजी भयण बानू ही जेजूची पेकोवडी आमी घेतले जाल्यार, आनी तोवूय मनशान ही पेकोवडी कित्याक घेवंक तो पावलो? कित्याक तें म्हणलें तेन्ना जेजू फुडें ताका कितें म्हणटा? जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुज्या हातरून घे उखल आनी चल. जें तो जेजू सांगता तें आयकता, जेजूची उतरां तो आयकता. आनी आयज आमच्या जिवितांत म्हजी भयण बानू आमी बरीं मनशां जातलीं जाल्यार, आनी जेजूची कुशालकाय शांती पेकोवणी आमकां मेवतली जाल्यार, जेजूची उतरां आमच्या कानार सादतात ती आमी आयकूंक, ती आमी पाळूंक गरजेचें. दुसरी वस्त म्हजी भयण बानू गरजेची म्हणल्यार, जेन्ना जेजूक तो परतून भेटलो तेन्ना जेजून ताका कितें म्हणलें? पळय, तूं आतां बरो जालें, आनीक पातक करिनाका. आयज म्हजी भयण बानू जेजूची पेकोवणी आमच्या जिवितांत आमी घेतले जाल्यार ही कुशालकाय आनी बरीं मनशां जातलीं जाल्यार जे आमच्या जिवितांत अस्कोते आसा, जे पातक आसा ते आमी पयस करूंक गरजेचें. तर म्हजी भयण बानू ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना हीच कृपा, हेंच बळ आमकां मागुया. जसो जेजू आमकां विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? जाल्यार म्हजी भयण बानू हांव वय म्हणटा तेन्ना हांव कितें करता? ताच्या उतराक हांव पाळो दिता. हांव वय म्हणटा तेन्ना हांव कितें करता? म्हज्या जिवितांत आसलेल्यो अस्कोतायो हांव पयस करूंक वावुरता. आनी हे भाशेन हे देवाची आसणे, ही देवाची पेकोवडी हांव म्हज्या जिवितांत अनुभवूंक पावता. आनी दुसरे सुवातेर म्हजी भयण बानू तो मनीस मागीर कितें करता? परतून तो जुदेवास वचूं येता आनी तांकां सांगता, म्हाका बरो केला तो जेजू. आयज जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात, आनी कितें भाशेन म्हजी भयण बानू तो मनीस 38 वर्सां पिडेंत आसलेलो. आयज वेगवेगळे तरेनी आमकां जिवितांत कोश्ट आसा, दूख आसा, पिडा आसा, आनी जी पिडा आसा ते पिडेक आमी मोगान वेंग मागता, सोंसता तेन्ना वी ऑल्सो गिव विटनस. आमी कितें दितात? गवाय दिता. तर म्हजी भयण बानू आमच्या जिवितांतली ज्यो अस्कोताय जावं, पिडा जावं, आमी जेजूच्या हातांत घालुया आनी जेजू जी आमकां दिता ती पेकोवणी आमी घेवया. आनी ही मिसाचें बलिदान जावन आसा व्हडांतलें व्हड पेकोवणेचें बलिदान. हे मिसाचें बलिदान जावन आसा एक वावती जोर देवाच्या मोगाची आनी पेकोवणेची. तशेंच संदान संस्कार आसा, संदान संस्कारांक देखून आमी वांटो घेता तेन्ना ही पेकोवणी आमकां फावो जाता. तर म्हजी भयण बानू खोरेजमाच्या काळांत आमी आसा, जायते उपाय देव आमकां फाव करता, ते उपाय घेवन ही देवाची पेकोवडी शांती कुशालकाय आमच्या जिवितांत अनुभवूंक वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां सगळ्यांक मागुया. भेटून आमी गायन गावुया सी 30 आनी 7. तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार पान 40 आनी 4.
C37, page 44. तुझ्या भोवतीड्या तुका बाबा एक उजडो रवो जेजू निर्मळ भुरगो तुझो उड्या भितर लिपता ओड्यो doce Jesus sogli bir kormaki burgi suci oacho gornyo ami utkache म्हज्या बाबा बनेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपत विद्यार्थी बाप्पाक मानतात असले सा म्हूण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेन आमच्या आणि आखे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमी तुका ओपून दिता ते भेटवणेचो फळ आमकां मेळूं हे परी स्वयंबाचे पोरणे चालींतली नितळ सावन सर्गीच्या जिवितांत आमी वाडून नवी सावन आमकां फाव करूंक मागता क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं तुमची गास उबारात आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वयवश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा शास्त्राचे देव सोर काय सोदताय आमी तुका तीन वासूक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळसां मना पोतूं शुद्ध आनी नवी करूं अशें तांच्या वंडवण्यांतली सुटून सोदतल्या वस्तूचो फावो ते परी उपयोग करूं सोरोनांत असल्या वस्तूंक लोबदून सासनाच्या वस्तूंची दायची जावं अखेळी काळ तुवें फावो केले देखून सोर देवदूता सता भक्ता सांगाती ताबोर आसतना तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोब्याचे क्रिस्ताची कूड हारीक करगत कोश्ट मरण सोंसूं काप कशें तो परा दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसाक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रोगत्याची कास नवी आनी सासणेक कोऱ्याचे रगत पातकाचे बॉक्सर मेळच्या तुमच्या पासत आनी सबारा पासत ते बारावतले हे म्हज्या उगड्या साक करात बावाटाचो गुट
수며 함이 오러 가자 아니의 가시 비에다 이내 바위 두 버릇에서 두제 모론 오르고다 देखो सर्वेस्परा सोबिया जीवच्या मरणाचे आणि पुनरुज्जीवनपणाचे उघड्यासाक आम्ही तुका जिविताचो उंडा सर्वांची कास भेटयता तुझ्या बुका येऊ काजी सभा करू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका आधी वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आणि रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल ते कायर मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुझ्या पवित्र सभेचो उगड्यास कर अशें लिवा आमच्या भाग्योत बापा आनी फिलिप टेरी आमच्या गोडी बापा सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगाळ सपोर्ट कर तशें पुरोजनपणाच्या बरोबरशा उतरून गेल्या ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर अशें काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आबा समेस्ताची काकलूत कर बूड आमी मागता अशें भाग्योदाक वर मारे देवाची बाय सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो दोन दुता भाग्यो जुसे वास सामिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आसोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाडूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरपी ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटा देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा आमेन म्हजी बहीण मानू जो पिडेंत आसलेलो त्या मनशाक घोडी खबर नासली जेजून ताका पिकोवंक जाता म्हूण आयज आमी जाणा आनी भावाटूय दोत्ता जेजू म्हाका पिकोवंक जाता आनी म्हज्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक जाता जाल्यार तो जेजू म्हाका विचारता तूं बरो जावंक सोदताय जाल्यार म्हजो जबाब कितें तो आमी जेजूक दिवया आनीक आमचे जण एकल्याचें जिवीत आमच्यो अस्कोतायो आमचे पातक आमी सोडून दिवंक सगळे जेजूच्या हातांत घालूंक जेजूक आयकून घेवंक आनी तो मानता तो आमकां जें पाळूंक आपयताय सांगता तें आमच्या जिवितांत पाळूंक ताचीच पेकोवणी आनीक बरें जिवीत आमी जिवंक पावूंक जेजू शिकले प्रार्थनांतल्यान बोळान करपा सोनेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां पळोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरबश्यो रोत्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदक आकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोबिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरमताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता हाचे पातकाचेर दोय म्हज्या पयस सुबेच्या बाबाट्याचेर दिश्कार आनी तुज्या कशे परमंतिका शांती दी आनी तूं सकाळीक वट्यान सांबाळ तुजी येताय राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणात आमेन सोब्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी तूं बरो जावंक सोदताय हो तो जेजू आमकां विचारता आनी होच जेजू आमकां पेकयता आनी आतां थोडेच वेळान आमच्या जण एकल्याच्या काळ साथ येतलो जी बाबा पळयला ताचे आयकूंक आनी आपल्या जिवीत ताच्या हातांत घालूंक वावरतात आनी ह्या वेळार ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ते सगळीं सुभागी सोबिया तुवें म्हजें कारा येवंक पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या कडच्यान शेवतना आमी गायन गावया. तुका आमची गरज. D40 571 D43 पेज 71. तुका आमची गरज. जेजू सर्वोन्नारा तुका एक जोचे जाले तोचे आमी तुका आमची गरज. जेजू सर्वोन्नारा तुका एक जोचे जाले तोचे आमी Chico, buchero l'angevo, tanero l'angivo, diremo taghila, dorcevo tagada, tu che sale anguso. Dar garzana babu, tuka amchi goro, tuka amchi goro. Jesus sarvonnara, toglet toshe sare, toshe ami. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या सर्गीच्या गुट्या वरवीं आमची काळ समना दोयेन तूं शुद्ध निर्मळ आनवी कर. हे परी आमच्या कुडीक आतां आनी ह्या फुडें गोठाय मेळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयण मानू, ह्या दिसांनी आमचे इगोजेन भितर बांक आसात ते पॉलिश करता. आमकां एक कुटुंब आदार दिता. उपरांत आमी नांव सांगतले फादर जाणा. तर ह्या दिसांनी मांडावळ बांकाची हालतली. सो तुमी पळोवचे, कित्याक थोडे थोडेशे बांक ते भायर वतले आनी पॉलिश करून जातोच ते भितर हाडटले. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. काकुसारा देवा, तुजे भोगतीत सदां काळ जिवंक आनी तिका बऱ्याक पडटा ते तुजे कोणवळें थांबोन नासतना घेवंक तुजे पोरचेक फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं आमेन. सोद पुदबीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बरो जावंक सोदताय जाल्यार जेजूचो पाटलाव कर आनी जेजू दिता ती शिकवण पाडूं. वच क्रिस्ताचे शांतीत तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणे सामे गेली. सामिगेल महावडव्या लढाईच्या दिसात त्या उच्चाराच्या कोटेपडांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ.
देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालची पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या पुरा देवाचे पदवे सैतानाक आनी सगळ्या खोट्यात्म्यांक एमपणांत लटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळपडटा आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया आय 28 सगले तुझे ओकमान पान 133 आय 28 पेज 133. सगले तुझे ओकमान मोगाचो दिव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता सगले तुझे ओकमान मोगाचो दिव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता आत्म्या मोच्या आहार जाता देवाचेर उपकार आत्म्या मोच्या आहार जाता देवाचेर उपकार Thank you.